कर्वे गांवडोंगरीच्या लोकांक दर्जेदार ग्राउंड मेळ्ळा. फुटबॉल, व्हॉलीबॉल आनी कबड्डीचे आयोजन करपाक मेळपी मल्टीपर्पज ग्राउंड आनी जिम आनी हेर उपेगा खातीर 2 हॉलांचे उक्तावण खेळा मंत्री रमेश तवडकारान केले. ह्या वेळार एसएजीचो व्हीएम प्रभुदेसाय आनी हेर मानेस्त आशिल्ले. गोंयांत कितल्याशाच सुवातींनी मोठ्या प्रमाणात खेळा खातीर साधन सुविधा नेटान उबारप चल्लां म्हण तवडकारान म्हायती दिली. गोंयांत गोवा रोखडोच व्हॉलीबॉलाचो एक कोर्ट जातलो, तशेंच कबड्डी खेळाचो कोर्ट हांगा ह्या म्हज्या समोरच्या जाग्या भितर जातलो. आनी तुमकां फाटल्यान जे आमच्या 2 हॉल दिसतात तातूंत व्यायामशाळा आनी टेबल टेनीस, चेस अशा सारकेले खेळ. सो एकाच जाग्याचेर 5-6 खेळाच्यो सुविधा हांगा रोखडेच तयार जातलो. आतां ऑलरेडी फुटबॉल जाल्लें आसा. बऱ्यांतले बरे खेळगडे ह्या ग्राउंडाचेर तयार जावपाक जाय. येणारे 5-6 वर्सां भितर हांगासरले कर्वे वाठारांतले 1-2 प्लेयर गोंयच्या टिमीन लागले अशें जावपाक जाय. एकंदर पयलींच्या आमच्या काणकोणकारांक दिसतालें की जशे मोठे स्टेडियम जे आसाय ते मडगांव जाले किंवा पेडण्यां जाले तशाच तरेचे एक सुसज्जशें ते आमकां ग्राउंड आमकां पयलीं मेळचो ही अपेक्षा आसली आनी त्या ग्राउंडाची आमी वाट पळयताले. आज म्हाका सांगपाक आनंद जाता नॅशनल गेमीच्या निमित्तान ही आज पयलींच्या ग्राउंडाचें काम आमी नुकतेच आमचे फुडले 8-10 दिसां भितर आमी सुरू करपाचें आसा. ते ताजें फायनान्शियल बील बाकी सगळें ओपन जालें. तर कल्पना करता सादारणशा त्या ग्राउंडाची एक 25 कोटी पर्यंत त्या ग्राउंडाचें काम वतलें आनी तें काम सुरू जातलें. आनी त्याच बरोबर तळपणचोय ग्राउंड आसा ताजेंय काम फुडले मणिचेर सुरू जातलें. हांवें एक संकल्प केल्लो की उशीर जर जालो की सुरवातीच्या कालखंडात आमकां नॅशनल गेम घुसोवपाच्या गेमीची मुळे की बाकीच्या मतदारसंघाचे सबंद गोंयचे जे ग्राउंड आसले ते करपाक आमकां थोडो उशीर जालो. पण आमी एक कशें आसा की आमी दिल्लें उतर आसा सरकारान खंयचेच आमी माघार घेतले ना की आमी ते ठरयलें आसा की काणकोणचे सगळे ग्राउंड जे आसा न्ही ते विकसीत जावप हें आमी थारलें आसा. तें स्वप्न आमी पुराय करतले. एफसी गोवा आनी एफसी पुणेच्या फातोड्डेची जाल्ल्या मॅचीत पयल्या मॅचीत एफसी पुणेन एफसी गोवाक 2-1 गोलान मारले. तब्बल 19,000 लोकांचो क्राउड मॅचीक हजर आशिल्लो. एफसी गोवा आयएसएलांत सेगीत 2 मॅची हरल्या आनी पॉयंट्स टेबलांत लास्ट आसा. गोंयांत गोवा बॉडी बिल्डिंग आनी फिटनेस संघटणेक राष्ट्रीय महासंघा कडच्यान मान्यताय मेळ्ळ्या. इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशनान ही म्हायती शेनवारा दिली. मसलमेन्स बॉडी बिल्डिंग संघटना ह्या बसकेक येवंक ना. गोंयच्या दोनूय संघटनांक एकठांय हाडपाक इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशनान ही खासा बसका दवरिल्ली. We have set certain merger formula for the officials or the different state associations to come together under one roof in each and every state, whereby lot of state associations of different 2 state associations in 2011 and 12 joined together in the Indian Bodybuilders Federation. In 2016, the Goa Bodybuilding and Fitness Association approached us in the month of April, and we being the regularized, official, recognized federation of the Indian Bodybuilders Federation, and taking into account of work what we have been doing, they approached us that they would want to be a part of the IBBF. After which we also have spoken to our affiliated unit, that is Musclemen's Bodybuilding Association, and whereby after agreeing to everything we decided to have a joint meeting, that is today here in Goa. But unfortunately yesterday we were told that the Musclemen's Bodybuilding Association they would not come forward for this merger formula. We have found that in Goa the legitimate bodybuilding association would be Goa Bodybuilding and Fitness Association. The reason behind this is Director of Sports and Youth Affairs in its order dated 15th January 2016 have granted the recognition to the Goa Bodybuilding and Fitness Association
कि एक प्रमोशन के लिए एक हिंदुस्तान के अंदर एक फिटनेस का जो माहौल जो बनाना है वो हमारी पूरी सभी टीम का यही उपराला है कि हम अच्छे तरीके से काम करें। आने वाले एथलीट हमारा मोस्टली ज़्यादा यही चीज़ होती है कि जितने भी एसोसिएशन या फेडरेशन के बीच में होते हैं तो वो स्पोर्ट्समैन ही आए। यही है हमारा एक जो मेन चीज़ होती है कि जो भी अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है जो उसको हम साथ जोड़ते हैं और उनसे काम करवाते हैं। खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.